बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमची सोवी आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आमच्या आस्कारनी सांत आनाचे पोरबे बाबतीन तयारी करतना आयज आमी तयारेच्या 7व्या दिसाक आसां. आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा बोरवाशान बरोवन देवाचें राज बांदुया. देवाच्या राजाची सोजमणी घेवंक आनी ह्या देवाच्या राजाक आशोवन आनी अंतरेकून बोरवासो आमकां प्रेरणा दिता. ह्या संवसारान आमची यात्रा करतना आमकां झूज नाका, पूण शांती सोवस्काय जाय. आमकां दूख वीग नाका, पूण भितरली खुशालकाय जाय. आमकां भेद वेगळोचार नाका, पूण सगळ्यांक एक सारकेपण जाय. हें सोंपोन म्हणल्यार देवाचें राज. देवाचें राज बांदूंक बोरवाशान आशेतना आमच्या काळजाचो राग देवसा उजवाड पालोवंक जेजून आकारून घेवंक गरज. आपस्वार्थ सोडून नवसरलेली जावंक गरज आनी वेगळोचाराची गायाक पेकोवंक मागूंक गरज. जेजून देवाच्या राजाची उक्तावणी केल्या. ते देवाचे राज आमी आनी अदीक करून आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतल्या इगोजे वाडो ह्या समुदायाच्या वांगड्यांक बांदूंक तांकां तशेंच आमा सोमेस्तांक उर्बा आनी काळजीदारपण ह्या मिसांत मागुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, बोरवाशान जिवंक ही नोवेना आनी आयचो विशय आमकां शिकयता. आमच्या जिवितान कितेंय ना जाल्यार जाता, पण आमच्या जिवितान बोरवोसो ना. इफ यू डोंट हॅव होप टू लिव्ह देन नथिंग इज पॉसिबल. बोरवोसोच ना जाल्यार ह्या मिसांत वांटो घेवन कांयच फायदो ना. बोरवोसोच ना जाल्यार कसलेय मागणे कर, त्या मागण्यांक अर्थ ना. आनी ताका लागून आयज सकाळीं वेळ काडून ह्या नोवेनांत सांत आनाचे परबेक आमी तयार जाता. जा सुरवातेकूच म्हणुया, सायबा हांव बोरवाशान ह्या मिसांत वांटो घेता. Luke chapter 1 verse 37, there is nothing impossible with God. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. आनी बोरवोसो आमकां फटयना. होप डज नॉट डिसअपॉयंट अस. मोगाच्या भावा भयणो, आयज ह्या इगोचेर न्हूच फकत इतल्या जाणांची टेस्टिमनी, इतल्या जाणांचो अणभव, जें कितें मागलां तें मेवलां, हो बोरवोसो घेवन तुमी आयज ह्या जाग्यार आसात. आनी ताका लागून दुबाव न्हय, पूण भावार्थान बोरवोशान ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया. आनीक सांगुया, सायबा जायते फावटी बोरवोसो नासतना जियेला, निराशेपणान जियेला. मेवल्यार मेवतले असलें मन घेवन मागलां. ह्या दुसऱ्या चुकीचो आमी उगडास करून दूख धरुया आनी बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सर देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक. आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया, आमचे दोळे दापुया. जेन्ना याज्ञीक प्रार्थुया म्हणटा हो मिसाचो वेळ आमची मागणी घालूंक, ताका लागून ओगीच रावन भावार्थान भरवशान तुका कितें जाय, कितें मागूंक आयलाय, सांत आनाचे मजतीन भावार्थान माग. कोणवाड्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दोयाळ दिश्ट घाल. तुजे कुरपेच्या देण्यांनी तांकां उदीक उदीक भर. भावार्थान बोरवशन आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर. आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाडूंक तांकां धीर आनी जागृत करून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. इजिप्तांतल्या देशांतली भायर सरतच 3 म्हयन्या उपरांत त्या दिसा इस्रायलाच्यो पुतधुवो सिनाय दोंगरार पावल्यो. रेफेदिमा तावन ती भायर सरली. सिनायाच्या अरण्यांत पावतच थंय तांणी आपले तोंबू ताणले. दोंगराक फुडो करून इस्रायेलान आपले तोंबू उबारले. सर्वेस्परान मोजेसाक सांगलें, पोले, तुजे लागीं हांव उलयतां तेन्ना पोरजेन आयकुचे खातीर आनी सदांच तुजेर विस्वास दवरचे खातीर एका दाट कुपाच्या रुपांत हांव तुका दिसती पडटलो. आनी मोजेसान पोरजेचो जबाब सर्वेस्पराक कळयलो. सर्वेस्परान मोजेसाक सांगलें, पोरजेशी वच आनी आज आनी फाल्यां तयार रावात म्हूण पोरजेक सांग. आपलीं आंगोस्त्रां धुवन तिसरे दिसा तांकां तयार जावं दी. कित्याक तिसरे दिसा सगळे पोरजेच्या दोल्या मुखार सर्वेस्पर सिनाय दोंगरार देंवून येतलो. तिसरे दिसा दीस उदेवच्या वेळार गोडगोड आनी जोगलावणी मारली आनी दोंगराचेर एक दाट कूप दिसती पडलें आनी व्हडल्या आवाजान एक तुत्तुरी वाजली आनी पेणे करून तोंबुनी आसलीं ती सगळीं पोरजां भियोन कांपलीं. तेन्ना मोजेसान पोरजेक सर्वेस्पराक मेलूंक तोंबूंतलीं भायर काडून व्हेलीं. तीं दोंगराच्या पांयाशी उबीं रावलीं. सिनाय दोंगर सगलो धुंवरान भरलो, कित्याक सर्वेस्पर ताचेर उज्याच्या रुपान देंवलोलो. एका आकट्यांतल्यान धुंवरा पोरी तो धुंवर वयर चडटालो आनी सगलो दोंगर बरोच कांपलो. तुत्तुऱ्यांचो आवाज चडत चडत जायत गेलो. मोजेस उलयतालो आनी गडगडाच्या उद्देशी
सर्वेस्पर ताका जबाब दितालो. सर्वेस्पर सिनाय दोंगरांत देंवलो आनी दोंगराचे तेंगशेर रावलो आनी ताणें मोइसेसाक दोंगराचे तेंगशेर आपयलो. देवाचें उतर. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. सगळीं म्हणुया. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुका वाखाणटां. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. तुजें वैभवी आनी पवित्र नांव वाखाणटां. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. जबाब. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. तुज्या वैभवाच्या मंदिरान तुका वाखाणटां. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. तुज्या राजाच्या सिंहासनार तुका वाखाणटां. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. जबाब. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. सगळे कलेच्या तूं ताव घेताय आनी तुका वाखाणटां. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. अंतरोलाच्या मोलबार तुका वाखाणटां. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. जबाब. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy sorvesporak. Sorvesporak soy sorvesporak. Sorvesporak soy sorvesporak. Sorvesporak soy. बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Sorvesporak soy sorvesporak. Sorvesporak soy sorvesporak. Sorvesporak soy sorvesporak. Sorvesporak soy. जे आमी शुभ वर्तमानांत आयकतले ती जावन आसा जायरस आनी 12 वर्सां रोगपाट जालेली वस्तुरीची खबर. तो मागतलो लांब वाचप, आमचे दोळे दाबून आमच्याच मनांत ही घडणी पडोवची. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. लुका पोरमोणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू परत आयलो तेन्ना लोकांन ताका येवकार दिलो, कित्याक सगळीं ताची वाट पळोवन आसलीं. आनी हांवचीत जायरस नांवाचो एका देवस्थानाचो अधिकारी आयलो आनी जेजूच्या पांयां पडून आपणागेर यो म्हूण ताका पोरातूंक लागलो, कित्याक 12 वर्सांची ताची एकलीच धूव मोरणाची तोरणीर आसली. आनी वेता आसतना लोक ताका चिंचतालो. तेन्ना 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली एक बायल आसली. सगळो आपलो दुडू वैजांक घालूनय कोणाच्यान वखदां ती बरी जायनासली. त्या वेळार जेजू फाटल्यान येवन ताच्या आवरणाचे देगेक तिणें हात लायलो आनी तिचें रोगत वेतालें तें रोखडेंच थांबलें. आनी जेजून विचारलें, म्हाका कोणें हात लायला? आपणें लावूंक ना म्हूण सगळ्यांनी म्हटल्या उपरांत पेद्रून म्हळें, गुरुजी, तुजे भोंवती कितली गर्दी आनी सगळो लोक तुका चिंचता. आनी जेजून म्हळें, कोणेय तरी म्हाका हात लायला, कित्याक म्हजे भितरलो एक गूण भायर सरला म्हूण
म्हाका कळ्ळां. आपूण आतां सांपुडलीच म्हूण पडून ती बायल कांपून आयली आनी ताच्या पांयां पडून आपणे कित्या पासो ताका हात लायलो आनी कशी त्याच वेळार आपूण बरी जाली तें सगळ्या लोकां उजीर तिणें सांगलें. आनी ताणें तिका म्हळें, दुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, शांतीन वच आतां. तो उलयता थंयच आसतना कोणेकल्यान देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर तावन येवन सांगलें, तुजी धूव भायर पडली, गुरुजीक आनीक त्रास दिनाका. पूण जेजून हें आयकून चेडवाच्या बापायक म्हळें, भिवू नाका, भावार्थ मार दवर आनी तें बरें जातलें. घरा पावतूच जेजून जुआंव आनी जाकोब आनी चेडवाचो आवय बापूय हांचे भायर कोणाकूच आपणा बरोबर भितर वचूंक ताणें दिलें ना. सगळो लोक चेडवा खातीर रडटालो आनी विलाप करतालो. पूण जेजून म्हळें, रडू नाका, चेडू मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी लोक तें मेला म्हूण जाणो आसलो देखून ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक लागलो. पूण चेडवाच्या हाताक धरून ताणें मोठ्या ताड्यान म्हळें, तालिता कूम, चेडवा उठ. आनी ताचो जीव परत आयलो आनी तें रोखडेंच उठलें. तेन्ना ताका कितेंय खावूंक दियात म्हूण जेजून सांगलें. चेडवाचो आवय बापूय थकलो, पूण घडलां तें कोणाक सांगिनाका म्हूण जेजून तांकां आज्ञा दिली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या बाबा भयणीनो, दोन घडण्यो लांबदीक वाचप आमी पडयला. इतलो लोक जेजू बरोबर आसलोलो, पूण एकूच बायलेक बरेपण फावो जालें. इतलो लोक जेजूक चेचतालो, ते बायलेन जेजूक एक उतर पासून म्हणोंक नासलें, ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक बॉर्डरीक पासून हात लायलो जाल्यार हांव बरी जातली, हो तिचो बरवसो आसलो. मोगाच्या बाबा भयणो, लोकां मदें आनी बरवसो आसलोल्या मदें फरक आसता. लोक जायतो आसूंक शकता. आयज हांगा मिलाक जाल्यार लोक हांगा आसतलो, फाल्यां थंयसर मिलाक जाल्यार लोक थंयसर आसतलो. लोकांचें काम हांगा तावन थंयसर सगळे कडेन भोवूंक. पूण बरवसो आसलेलो मनीस जाणा की जेजू म्हाका बरो करतलो. ही बायल 12 वर्सां, 1 आनी 2 वर्सांनूय 12 वर्सां म्हटल्यार जायतो काळ, ऑलमोस्ट 12 years this woman was suffering. She spent all her money, सगळो पयसो दोतोरांक हांगा थंयसर लायलो, पूण कांयच बरें जावंक ना. पूण मोगाच्या बाबा भयणो, एक निमाणो बरवसो तिच्या काळजांत आसता. जेजू लागीं उलोवप सोड, जेजू लागून मेळोपूय सोड, जेजूक हांव हात लायल्यारूच हांव बरी जातली. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, असलो बरवसो, असलो भावाट आमकां आसूं दी. कालच्या दिसाक एक यादनीक सांगतालो, आमी कुरीस मिलाक रावता, चड पयस न्हय. थंयसर 23 तारखेर जायतो लोक येता. म्हणजे कालच्या दिसाक पिड्यांचो फुरीस वाडलेलो, आमी अशें म्हणटा, थंयसर मिलाक जाली, जायतो लोक येता. आनी थंयसर एक बायल अशें म्हणटाली, यादनीक सांगतालो, तिचो पूत अमेरिकान फसलो. कित्याक लागून तरी कितें जालें आनी जेलीन पडलो, डॉक्युमेंट्स आनी हें तें ना म्हणून. आनी एक आवय गोंयांत तावन आपल्या पुता खातीर खूब हारपीट बारी वावुरताली, दुखांक उडयताली. कित्याक कोण आसा त्या परदेसान, भायल्या देशान ती चिंताली. आनी जायतीं दुखां ही आवय घडयताली. कालच्या दिसाक
ती कुशालकायेन सांगूंक लागली, फादर म्हजो चेडो सुटलो. केदी व्हडली रिलीफ, मनांतलें टेन्शन आवयचे गेलें. तितलेंच न्हय, ती म्हणूंक लागली, फादर बरी सर्वीस ताका मेवल्या. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेन्ना बरवसो आसता सोडूंक नासलो, आतां आनी कितें जातलें? जायत्या जाणांक भायल्या गांवांत त्रास जातात. अमेरिकान म्हज्या चेड्याक कितें जातलें? हो बरवसो तिणें सोडूंक नासलो. आनी होच बरवसो आयज जायरस आपले दुवे सवेन दाखयता. लोक म्हणटा ताका आनी आपय नाका, गुरुजीक जेजूक आपय नाका, तुजें चेडूं सोंपलें, ताका आनी त्रास दिनाका. देर इज नो होप. योर डॉटर डायड लॉंग बॅक. इट इज युजलेस टू कॉल जीजस. पूण मोगाच्या बाबा भयणो, बरवसो आसता त्या मनशा लागीं कितेंय जाता. बरवसो आसा त्या मनशाक कितेंय मेवता. आनी जेजू कितें म्हणटा? ताली ताकूम, ताली ताकूम, चेडवा तूं उठ. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, दर एकल्याक जेजू म्हणटा, ताली ताकूम. तुज्या प्रॉब्लमान तूं पडलाय, तुका आनी दिसता तुजो भुरगो आनी सुदरचो नाय, वायट जिवीत जियेताय, ताजें आनी बरेंपण ना, तुज्या जिवितान बरेंपण ना, ओ भुरग्याच्या देण्या खातीर आशेता, वो आनी कितें तुजी सपनां आसात, वो जिविताचो सांगाती तूं आशेता, ओ घोवा खातीर मागूंक आयलां, बायले खातीर, भलायके खातीर रीण काडलां खंयसर. आयज जेजू म्हणटा, ताली ताकूम, तूंय उठ तुज्या प्रश्नांतलो, तूंय उठ तुज्या ह्या प्रॉब्लमांतलो. कितें गरजेचें मोगाच्या बाबा भयणो? व्हडलें गिन्यान नाका, व्हडली व्हडली थियोलॉजी नाका, व्हडले व्हडले मागणे नाका, व्हडले व्हडले बायबल तूं जाणा आत्तो पत्तो तेंवूय नाका. जेजून ह्या बायले कितें म्हटलें? तुज्या भावार्थान तुका बरो केला. आयज व्हडले देवाचे बाबतींत तुका गिन्यान आसत, पूण बरवसो ना, भावार्थ ना, जाल्यार मोगाच्या बाबा भयणो, ह्या सगळ्या वस्तूंनी कांयच अर्थ ना. आनी दुबाविरीत आमी आयज हांगा आसाव आनी पवित्र पुस्तक तुमी आयकलां, देवाचें उतर, आनी हो नियाळ तुमी आयकतात. डोंट कन्सिडर दिस एज अ मियर कोइन्सिडन्स. एक एक्सिडंट कसो तुमी आयली अशें धरी नाकात. आयज हें देवाचें उतर तुमच्या कानार पडटा. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, जिवितान जायते वादोड मोड आसो, आयज म्हणुया, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. देर इज नथिंग and absolutely nothing impossible with God. Luke chapter 1 verse 37. आणि शेवटाक बागयोंत आगुस्तिनाची काणी तुमी आयकुल्या. व्हडलो बागयोन तो, पूण एक वायट जिवीत जियेतालो. एका दिसाक आवयक फोटो न्हिदोन आसतना तो घर आनी गांव देश सोडून वेता. जेन्ना आवय उठ्ठा तेन्ना पूत ना, खूब दुखी जाता. खंयसर गेला, कितें जालां? इतलो वायट मनीस जायत्या भानगडींनी पडलेलो, देवाक पासून ताणें सोडलेलो, पूण ही आवय आपल्या पुता खातीर रडटा. मोनिका येता त्या म्हयन्यांत तिची परब आमी समोर उमतेल्या. तिचो घोव एक वायट जिवीत जियेतालो. तिची सासू माय तिका वायट कोत्ताली आनी ताचें व्हडलें टेन्शन पूत जिवितान सांडलेलो. ती कितलीं वर्सां मागता मोगाच्या बाबा भयणो? 1 आनी 2 वर्सां ना, सुमार 15 ते 17 वर्सां. मोनिका prays for her family and especially for a son, not for 1 or 2 years, but for almost 15 to 17 years. What a long period of hope. इतलो वर्सांचो बरवसो. तुमचे भाशेन ती मिसाक येताली, पयल्या बांकाचेर बसताली, दिमी घालून रडटाली, दुखां वारयताली. आनी बिसम साहेब जेन्ना मीस कोत्तालो त्या ओस्तोरेक पडयतालो, बिशप एम्ब्रोस. आनी ओस्तोरीक तिणें अशें म्हटलें, अ वुमन विथ दीज मेनी टियर्स, हर सन विल नेवर पेरिश.
एक ओस्तोरी इतल्या दुखांनी आपल्या पुता खातीर रडटा, बुडबुड्यांनी रडटा, तिचो पूत जिवितान केन्नाच सांडचो ना. आगुस्तीन बरो जाता, पाद्री जाता, बिस्म साहेब जाता, व्हडलो बागियोन जाता. आयज आगुस्तिनाचें जिवीत आनी बरोवप आमी शिकता आमच्या सेमिनारीन. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, हांव कितें सांगूंक आयलां, व्हडल्यो काणयो नाकात. मानतल्याक एकूच उतर पुरो, आनी जो मानूंक सोदिना ताका कितलेंय व्हडलें सेरमांव दी, कांयच लागून. आयज यू डिसायड. तूं हांगा आयलाय, भावार्थान घरा वचूंक सोदताय, बोरमाशान घरा वचूंक सोदताय, ओ निराशीपणान घरा वचूंक सोदताय. चॉयस इज योर्स. मी सादोच तुजें उतर कसलें जातलें, बोरवाशाचें जातलें, ओय बाबा जातलें तें भियेनाका. देव आसतना आमी भिवचें न्हय. तुजें उतर तें आनी जावचें ना, कितलें मागलें. यू डिसायड. आयज जेजूय म्हणटा, तुज्या भावार्थान, तुज्या बोरवाशान तुका बरो केलो. आमच्याय जिवितान म्हाकाय आनी तुकाय जेजून म्हणूंक जाय, तालिता कूम, म्हणजे चेडवा तूं उठ, ओ तालिया ताकूम, चेड्या तूं उठ. हे मोगाच्या बाबा भयणो, आमच्याय जिवितान जावंक ह्या वेळार आमचे दोळे आमी दापुया सुकडी. आनी तुकाय तूं मोड, तालिता कूम. जेजू आयज म्हणटा, तुज्या भावार्थान, तुज्या बोरवाशान तूं बरो जातलो. आयज विचार, असलो भावार्थ, असलो बोरवसो तुज्या काळजान उत्पन्न करूंक जेजू लागीं म्हाका आनी तुमकां ही कृपा मागुया. सगळीं आमी उबी रावुया आनी आमची मागणी आमी बापा मुखार उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी अदीक करून आमचो पाप साहेब लिओ, गवली बाब फिलिप नेरी कार्दियल फेराव, आदारी गवली बाब सिमियो फेर्नांडीस, सगळ्या याज्ञिकांनी आनी म्हत्वाशांनी आपल्या मुन्यारपणांत देवाचें राज बांदूंक, तोकोस, बार आनी उनेत घेवन वावरूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी देवाच्या राजाची तत्वां आनी मुले अदीक करून शांती, नीत, एक सारकेपण आनी मनीसपणाचें खोक आनी व्हडतेपण राखून आनी उखलून दवरूंक तांकां जाणवाय आनी बल देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमचे फिरगोजेंत सोमेस्त आमच्या फिरगोजकारांनी आनी भोव करून आयच्या नोवेनाची मांदावळ करतल्या इगोर्जे वाडो समुदायाच्या वांगड्यांनी देवाच्या राजाची तत्वां आपणावन दुस्पोट सोंपोवन एकवट करूंक, दुस्मानकाय उलपावन बोगसणे जोडूंक आनी नवसरलेल्या मोनान बोरवाशाची शुभ वर्तमानां जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. गरीब दुबली, सांडलोली, भायरायलोली, समाजाचे देगेक आशिल्ली, निर्शेल्ली, दुखवलेली आनी जिवितांत ओड सोदतली बोरवाशान देवाचें राज येवंक आशेता. असल्या मनशाच्या काळजांत बोरवाशाचे खीर पेटोय म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बोसोर्गींच्या बापा, हे आमचे भयणीन आमच्या नांवान मागणी उबारल्यान ती स्विकार कर. त्या भायर जायती मागणी आमच्या काळजांत आसात, त्योय बोरवाशान उबारता फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बापाक मानना गुण बायलो, जाय काळजाची खरी भक्ती.
बापा मानून तुगे मोगान केल्ली बेटोनी मोगाल बापा मानून तुगे मोगान केल्ली बेटोनी मोगाल बापा मानून तुगे मोगान केल्ली बेटोनी. म्हज्या भावा भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्वेस्पोरा आदी मागा वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पोरजेक तुवें फॉर्मायले. त्यो सगळ्यो आतां सोंपून जेजूच्या एकल्याच बलिदानान तुवें सोंपून नायक पावयले. तो जेजूचो योद्ध आज आमी तुका भक्तीन वपून तो दोयेन तूं मानून घे. आनी जशे परी आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालूय तशें आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांचे सडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. आमची खाडसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमतां. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टां आनी बरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक अंतरेकतां. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचेर नावे येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. हो वेळ पवित्र जेजू ह्या वेळार ह्या आल्ताराचेर येतलो. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यांक दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडे. तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कोराराचे हे रगत. पातकाचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारोवतली. हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो घोटपोर घोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता, तुझे पोनो जीवनपण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापा, सिमयाव आमच्या आदारी गोंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पुती, बागयोन धर्म दुतां आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान ओंत्रेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर.
देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती हो जावन आसा जेजू जाणें त्या वस्तोरेन हात लायलो आनी जेजून त्या सपुल्ल्या भुरग्याक हात लावून म्हडे थाली थाकूम. जेजू आमच्याच काळजांत ह्या वेळार येता. बरवाशान स्विकारुया. शेडेच्या जेवणांत आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मागतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कुडसोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माई मोगान दिश्ट घाल. सर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें, तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पूर तुमची सवे आसूं. तुमचे सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या मागण्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. बरवाशान जिवंक, बरवाशान वावरूंक वचून्यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडणूकार. सांतानांक नोवेनांचे मागणे सगल्यांनी म्हज्या उपरांत म्हणचें. ए ओनोदवंती सांताना तुका उलो मात्तेल्यांचे चुचरे कोत्तेले आनी उपद्र्यांक सांपडलेल्यांचो मोग कोत्तेले माये. म्हज्या विघ्नांच्या बारान चेपून हांव तुज्या पांयां पडटां. ल्हानविकायेन मागूं तुज्या लागीं ह्या गरजेच्या वेळार म्हाका पाव म्हूण. ओले माये हांव कसले ओचोडणे सांपडलां तो आनी तुज्या आसऱ्याकाल ह्या वेळार तूं म्हाका घे. तूं व्हरताय माये एक देख आनी नमुनो क्रिस्तांव गोराब्याचो. सोर शेगून जे तुज्या गोराब्यान वसलोले ते शेगून आमच्याय गोराब्यान असो शेकूर. मोग गो बायले मदें उचोडण्यांनी आल्कोलींनी सोचणीकाय बरी रितरोवी भुरग्यांक वावराचो मोग देवाचो मोग आनी भक्तीपणांची आपुरबाय आनी सोर शेगून जे गोराब्याक कोत्तात संवसारान सुकेस आनी देवाक मानतात तसलो. म्हजे मागणे आनी गरज घाल तुजे तुवें भाग्यवंती आंकवार मरी मुखार आनी तशें तूं तें घाल तुज्या नातवा जेजूच्या सिंहासना मुखार ताका मेलच्या बरो फोर. आतां हांव मागता दिवस म्हाका मेलो सोर ताची पाट तूं सोडूं नाका.
पूण सोगटा आदी मेलून घे म्हाका बाग एका दिसा पावच्याक स्वर्गार तुज्या आनी मारयेच्या आनी सोमेस्तां सांतांच्या सांगाताक सासणाच्या सुखाक वाकाणच्याक ताका आमेन. ए बोरवे सांताना आवयतीची जी वडता आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बरवासो विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता दिवोस म्हाका मेलो शिकोर. हांगा तुका जाय तें माग. ए बोरवे सांताना आवयतीची जी वडता आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बरवासो विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता दिवोस आमकां मेलो शिकोर. ए बोरवे सांताना आवयतीची जी वडता आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बरवासो विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता दिवोस आमकां मेलो शिकोर. एक आमच्या पा नमान मरी आनी उनोद बापा सांतानाक आनी सांजोकींक आमच्या पासर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं चारा समकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशें संवसारान जावं. आनी आमचो दिसवटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुजे ताय सासऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगत मरे देवाचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां सदां. Santa tudzie sufocine Devu zala nadu duzo sobi mozo raza mozo